A56. सर्वेस्पुरा आमच्या मोगल रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगल पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमुजुदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उत्तर तुझे ऐकून आम्ही राहिल्या, जिनिताची बांधूक आम्ही जमल्या. प्रेरित जाऊ तुझे दाव शिक्षा कत्मिकले जाऊ, मागता तुझे बेसाव. प्रेरित जाऊ तुझे दाव शिक्षा कत्मिकले जाऊ, मागता तुझे बेसाव. वार्षिक फेस्टोचे तयारी जावन आज 10व्या दीस मंगळाराचे 9 जावन आसा आनी आयच्या मिसाचे ते 6 हे मिसाचे बलिदान अर्घ जावन दिता क्रिस्तीन मोंतेरो जेप्पो. तशेंच आज आस्त्र्याच्या निवास्यांक दोनपराचे जेवण दिला. स्टीवन आनी वेनिशा हांचो आमी उपकार बावडटा आसतना तांचे पासोतूय ह्या मिसा वेळार मागया आनी आमच्या जिवितांत देवान केल्लें सर्व बरेपण नियाळ ताका अर्घ दिता आसतना आमच्या ते संवा पासत ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समाधान आशेवन जिवची आमी सर्वां सोम्याते आयल्या मात्र संपूर्ण समाधान जोडूंक साध्य म्हळें जेजू शिकयता. तर सबारपोटी सोम्याते आमी समाधान सोदून येतावंगी वा संवसारी संगतीतय समाधान सोदतावंगी. जर आमी संवसारी संगतीन समाधान सोदता जाल्यार सुकोन पडता, निराशी जाता, बेजारायण पडता आनी आमकां इऱ्यार जाता आनी आमी आमची भलायकी होगडायता. तर ह्या सबारपोटी आमी संवसारी फाटल्यान वचून आमी सुकोन पडल्या. तर आज त्या सोम्याते पाटी येवंक आनी सोम्याते समाधान सोदूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागूंक वता आसतना पवित्रपणी हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया आनी आमची पातकां वळखून घेवन पातकाचे बक्षाने मागून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट दोनांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवंत सदां संकार मोरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात मो प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावार्थ्यांचो उसवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळ्यांक उतरान सरोंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंतान तो एक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक
आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वचप. तशें आसता अंत्योक आनी इकोनियातावन थोडे सुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीक वडलो. लोकान पावलाक फत्रयलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शारा भायर व्हरून व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शारांत प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शारांत सुवार्त परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शिकी पिसिदियाच्या अंत्योकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता भावार्थांत ती रावूंक शिसांक ताणें उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतराचे अशें म्हूण तांणी तांकां बूद सांगली. हर एक सभेन तांणी मालगाडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या आदीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पांपिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचे उतर परगट करून जातच ते अत्तालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंत्योकाक पाटी आयले. येदोळ पर्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतच सभेच्या सळ संध्यांक तांणी जमा केले आनी आपल्या मार्फत कितें सगळे देवान केले ते आनी सुदैव न्हय आसलेल्यांकी कशें ताणें भावार्थाचे दार उगडले हेय तांकां विवरून सांगले. थंय शिसा सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुकार. तुझे बघ सर्वेस्परा तुझे रासवड कायेची प्रदेश महिमा पसरतले. तुझे बघ सर्वेस्परा तुझे रासवड कायेची प्रदेश महिमा पसरतले. सर्वेस्परा तुवे रचलाय ते सगळे तुझी स्तुती गातले. तुझे बघ तुका दिन वाजतले. तुझे रासवड कायेची महिमा वाकणतले आणि तुझे वळकृत्या ते नावडतले. तुझे बघ सर्वेस्परा तुझे रासवड कायेची प्रदेश महिमा पसरतले. अशे सोमेस्त मनशा तुझी वर्ती कर्तुवा आणि तुझे रासवड कायेची प्रतिष्ठ महिमा कळीत जातली. तुझे राज के दिस नई आळवूंची तुझे रासवड के संततीचे संतते बाळतले. तुझे बघ सर्वेस्परा तुझे रासवड कायेची प्रदेश महिमा पसरतले. Alleluia, Alleluia.
क्रिस्तान कष्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले महिमेन भितर सरोंक हे सगळे क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसले. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे असो. जोवाव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, म्हजे समाधान तुमकां दिता. संसार असले समाधान दिवंक शकना. तुम्ही खनखतशी सोडा. तुम्ही भियेवचें नाका. हांव वेता आनी तुमचे सरशी पाटी येता म्हणून हांवें सांगले तुमी आयकला. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हणून आयकोन तुमी संतोष पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हे सगळे घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक आतां तें घडोवन येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगला. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनीक चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करता. ताणें फरमायल्या प्रमाणेच करता म्हणून संवसाराक कळीत जाय न्हय. देवाचे उतर हे वगनी तुका क्रिस्ता. समाधान शेवन जियेवची आमी हर एका घडीता वा हर एका जिविता सन्निवेशा उपरांत आमचे समी मौल्यमापन करता ना तर हेरांचे लागीं आमी सवाल विचारता. आतां तुका कशें भोगता? जावं पुरो नव्यान काम जोडलो, जावं पुरो एका जिविताच्या हंतातावन आनी एका जिविता हंताक वेसो, वा जावं पुरो कुटुंबा जिवित बांदचो व्यक्ती, जावं पुरो एका शिकपातावन आनी एका शिकपातळाक वेसो, वा एका घरातावन नव्या घराक वेचे कडेन आमी विचारता आतां कशें भोगता? थोडे मनशां आसा आतां बरें जाता, थंयसरपणी आतां इल्लें समाधान आसा. ना थोड्यांनी मनशां आसा देवा थंयसर जिवंकच जायना, वा थंयसर इऱ्यार भोगता, आतां म्हाका मस्त टेन्शन जाता. पळय म्हाका न्हू टेन्शन आनी इऱ्याराय भोगता आसतना आमकां समाधानान जिवंक साध्य ना. जर आमी समाधान आमच्या जिवितान ना, आमी आमची भलायकी होगडावन घेता. त्या देखून आमी हर एकलो शिकता, वावर करता, संबंध रुपीत करता, आस्तबदीक जमयता आनी सदां न्हीत वावट करता. वावर करचो बरी जोड जोडल्यार आपणाक समाधान मेळटा म्हूण चिंता. संबंध जोडचो अखेर म्हणसर आपणाक मोग लाभले जाल्यार आपणाक समाधान मेळटलें म्हूण चिंता. आस्तबदीक पुंजोवचो चिंता फाल्यां वा फुडल्या दिसांनी आपूण सुखान समाधानान जियेत म्हूण चिंता. पूण इतलें सगळें आसल्या मनशाक समाधान जोडलें आसा गे, वा समाधान जोडलां गे, वा इतलें सगळें आसल्यार आमी समाधानीत जाता गे. तर नीज समाधानाचो अर्थ आमकां कळीत आसा गे. पूण आयच्या दिसा जेजू नीज समाधाना विशयांत आमकां शिकोवन दिता. संवसारी समाधान कितें आनी जेजूचें समाधान कितें म्हळ्यार आमी पयल्या रितीन समजून घेवया. संवसाराचें समाधान जावन आसा झुजावेणें आसचें, कश्टान वरतावन आमी सुखारी मारचें आनी पुंजावणी आनी अधिकारान बळान रावले वरवीं समाधान जोडटा म्हूण चिंतचें. पूण जेजूचें समाधान जावन आसा देवान दिल्ल्या वस्तू तें म्हणटा आसतना आमचे लागीं कितें आसा तातूंत तृप्ती जावचें.
दुसऱ्यान हर एक वेळार देवान दिल्लो अवकाश म्हणून आमी गळसूंचे आणि तिसऱ्यान सादेपणान सर्वांक वळखोनचे. वय मगचनो हे आमचे ते आसा तर आमी सदां दीस संपूर्ण समाधानाने जिवंक साध्य. पूण हे फकत सुम्यातावन लाभता. तर मदर तेरेसान म्हणचे आसा, जर आमच्या जिवितांत समाधान ना तर आमी आमकांच विसरल्या आणि आमी पेल्यांक लब धरली म्हणून आमी आमकां विसरला म्हळें मदर तेरेसा म्हणटा आसतना ती म्हणटा, समाधानाची सुरवात एका हास्या मुखांतर प्रारंभ जाता. आमी आमकांच एकामेका पळयता आसतना आमी हांसूंक शकता गे, वा आमचे तोंड गुम्मा म्हूण आसता गे. आसता न्हू पयल्या सुवातेर हास्यान आमचे तें आसचें समाधान एकामेका वांट्या आनी त्याच जेजूचे समाधान जोडचे खातीर जेजू लागीं ह्या मिसा वेळार विशेष रितीन मागया. C47. बाबा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नीत जावच्या आशे आमची काळजां मेळ्ळी. देव मागता तुजे लागीं पाटी निर्भागी उपकार सबा केलाय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता वाज जीवन आमचें उड्या वयला सवें. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या जनेक पैसरुसार जावा सर्वेस परमानंती. सर्व पदवेदारा आणि भोवरत्या देवा तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुझे तोरपण आमी वळखून घेता आणि तुझे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या कोवळ्या कालत तुझ्या मोगान जिवन सस्नाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची कळसा पारुया. आमेन. ते सर्वेस्पराते भरता. सर्वेस्व राकमच्या देवा दिन मासूया. वर्षामी करू फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. सांत अंतोनी तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तू फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तू सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तू. सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगळी तुका सगळी तुका
जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. बापा खरंच तू पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसपाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणचे. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हांते पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बगसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Povărtă sogutu părgătuia सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सदवणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमकां सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत दमदता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटोदी तांचे सांगता तुझी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मना दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना दीर्घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटंतली आमकां निवार दया करून या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सर्गींचे पाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेक दिल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर्व पातकांती सुटे आनी सर्व आकातांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रपेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुझी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसो. तुमचे सगळे असो. एकामेकाक पळेव्या, हास्या आनी आमी समाधान वांट्या. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेचे जेवणाक आपोवन लबलेली आमी सर्व सुपाके. सोम्या तुमचे वेळेचे म्हाका होना पूण जेवतांच म्हाका भलायकी मेळटली. D57. सोम्या तुका हांव अपेक्षा. तुझ्या येण्यान दादोस जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता. विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राख दर्या. सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेन एकमात आदार तूं ये सोम्या. सोम्या तुका हांव अपेक्षा. तुझ्या येण्यान दादोस जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता. सांगात तुजो दैवीक अनुभव मोगा एकवट सर्गी आनंद. पोसण्यान तुझ्या दादोशी जाता. महिमे बरे तू हे क्रिस्ता. सोम्या तुका अपेक्षा. तुझ्या येण्यान दादोस जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता. तोणे आमच्या दांप्या खळसांत येयल्या जेसू कर कांदेप्या.
ऐसो सोबीत दीस आमच्या जिवितांत फावो कर. ह्या सकाळी फुडें हांगासर येवंक त्या सुम्याक अर्गां दिवन ताच्या कुडीन पोशीत जावचे बाग फावो केल्ल्या पसताक आमी अर्गां दिवया. ऐसो दीस ताच्या हातांत समर्पण दिवन आयच्या दिसा जावं कशी सर्व कामां ताच्या कृपेन जावच्याक ताचो आदार आमी मागया. आमच्या मोगाच्यांक ताका आमी समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबाक ताका आमी समर्पण दिवया. आमच्या लागीं मागणे विसरलेल्यांक आमी उगडासकान ताका समर्पण दिवन मागया. आमी मागता म्हणून बसयलेल्या आमी उगडास करया. तांचे पासत मागया. विशेष रितीन मागया आयच्या दिसा जल्म दिवस वा वार्षिक दीस संभ्रमच्या बसत तसो देव तांकां नव्या रुपयान बरोवन दी म्हणून मागया. मागया ह्या संस्थेंत आसच्या सर्व निवास्यां पासून मागया हांगाच्या दिरोक्तर बापा पासून आनी हांगासर आसच्या सर्व याजक आनी सर्व रितीन आदार दिवच्यां पासून आमच्या दानी पासून आनी तांच्या गरजा पासून आमी मागया. प्रार्थना. सर्व पदवेदारा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भगवंत अंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुटायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्व तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसने या क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडूकार. जेजूचे नावे आसया गेल्या सांतांतोनी वर्त्या भक्ता देवसारांक तुवें नांव डायलें. पिडेस्तांक तुवें बरें केलें. दर्या सांकलेक तूं फर्मायता. आंगल्या पांगल्या बेऱ्या पावता. कितें सांगल्यार दाखोवन दिताय. ल्हाना व्हडाक बसोवन धाडटाय. महिमा सर्गी देवा बापा. महिमा ताच्या एकल्याच पुता. महिमा महिमा पवित्रत्म्यान सदां कसना ससना. सा अंतोनीच्या मुखांत्र जाल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां. पिडा गुण जाल्ल्या पासत एकलो अर्गां दिता. ते एक जण रीण फारीक करूंक तांकां मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. परीक्षेंत पास जाल्ल्या पासत एक जण अर्गां दितात. ऑपरेशन बऱ्या रितीन केल्ल्या खातीर एकलो अर्गां दिता. एकलो पयन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. काम मेळिल्ल्या खातीर 4 जाणां अर्गां दितात. मतीक समाधान मेळिल्ल्या खातीर 2 जाणां अर्गां दितात. भायर पडली वस्त मेळिल्ल्या खातीर 2 जाणां अर्गां दितात. बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर 5 जाणां अर्गां दितात. अनवारांतले राखल्या खातीर एकलो अर्गां दिता. कॅन्सर गुण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत 13 जाणां अर्गां दितात.
घर फावो जाल्ल्या खातीर दोगा जाणां अर्गां दितात. मेडिकल रिपोर्ट बरो आयिल्ल्या खातीर एकलो अर्गां दिता. कोर्टाची केस विन्न जाल्ल्या खातीर एकलो अर्गां दिता. मेळिल्ले सर्व उपकारां खातीर 11 जण अर्गां दितात. हांचे सांगता आमच्या जिवितांत सांत अंतोनी मुखांतर लाभल्या सर्व तिसवांक आमी अर्गां दिवया. ते समाय हे परी आसात. बरी सैरीक मेळोंक 5 जाणांनी मागणें विचारलेलें आसा. वायट सवय थावन सुटका मेळोंक 4 जाणांनी मागणें विचारलेलें आसा. भुरग्यांचे देणे मेळोंक 8 जाणांनी मागणें विचारलेलें आसा. बरें काम मेळोंक 4 जण. काम कायम जावंक एकलो. बरी भलायकी मेळोंक 14 जाणां. कॅन्सर पिड्या गूण जावंक एकलो. परीक्षेन पास जावंक 5 जाणां. रीण पाटी मेळोंक एकलो. शेजारा संबंध बरो जावंक एकलो. कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक 5 जाणां. शिकोवंक बरी मोत मेळोंक 14 जाणां. पयशांचे समस्ये परिहार जावंक एकलो. पिडा शिडा गूण जावच्याक 13 जाणांनी मागणें विचारलेलें आसा. घर बांदूंक आदार मेळच्याक एकल्यान मागणें विचारलेलें आसा. व्यवहारांत बरो जावंक 2 जाणांनी मागणें विचारलेलें आसा. घरांत समाधान मेळोंक एकल्यान मागणें विचारलेलें आसा. भुरग्यांक बरी बूद लाभोवंक तशेंच बरो फुडार मेळोवंक 14 जाणांनी मागणें विचारलेलें आसा. आनवरांतले राखून व्हरूंक एकल्यान मागणें विचारलेलें आसा. परीक्षेंत उंचलें अंक सोडच्याक 8 जाणांनी मागणें विचारलेलें आसा. प्रसवपण बऱ्या तरान जावंक एकल्यान मागणें विचारलेलें आसा. चिंतलें काम बऱ्या तरान जावंक एकल्यान मागणें विचारलेलें आसा. मोतीक समाधान मेळोवंक 14 जाणांनी मागणें विचारलेलें आसा. विजा मेळोवंक 2 जाणांनी मागणें विचारलेलें आसा. कुटुंबांत शांत समाधान येवंक 2 जाणांनी मागणें विचारलेलें आसा. घर जाग्याचे रगले तीर्सोवंक 2 जाणांनी मागणें विचारलेलें आसा. सांबाळान सर्तीक मेळोवंक 2 जाणांनी मागणें विचारलेलें आसा. काजारी जोड्यामध्ये समाधान मेळोवंक एकल्यान. शिकिल्ले मोतींत उरोवंक एकल्यान. ऑपरेशन नासतना पिडा गूण जावंक 2 जाणांनी. घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक 5 जाणांनी. कामा कडेन समाधान मेळोवंक एकल्यान मागणें विचारलेलें आसा. पोयन बऱ्या तरान जावंक एकल्यान मागणें विचारलेलें आसा. वाटेच्या समस्ये परिहार जावंक एकलो. रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक 5 जाणां. न्हीद पडोवंक एकलो. 13 जाणांनी सुडाळ उलोवंक जावंक मागणें विचारलेलें आसा. 2 जाणांनी खाजार बऱ्या तरान जावंक मागणें विचारलेलें आसा. एकल्यान शिरांची पिडा गूण जावंक. एकल्यान दुस्मनाच्या हातांतले राखोवंक. 13 जाणांनी बावळो दूख गूण जावंक. एकल्यान कामाची भद्रती मेळोवंक. आनी एकल्यान आळसाय उणें करूंक. 2 जाणांनी देवबिरांतीन वाडोवंक. एकल्यान दिसपडतो ग्रास मेळोवंक. 13 जाणांनी ताप शेळ कोंकली गूण जावंक. एकलो कोलेस्ट्रॉलान गूण जावंक. एकल्यान BP शुगर नॉर्मल जावंक. एकल्यान बेबिरांत पयस जावंक. एकल्यान भाडें मेळोवंक. आनी एकल्यान लॉन मेळोवंक. आनी एकल्यान मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जावंक. 13 जाणांनी कॉलेज सीट मेळोवंक. एकल्यान उगडासाची सकत सारकी जावंक. एकल्यान कृषी बऱ्यान जावंक. एकल्यान अलर्जी गूण जावंक. एकल्यान हॉस्पिटल तावन गूण जावन भायर येवंक. आनी एकल्यान एसिडिटी गूण जावंक. एकल्यान डिप्रेशना तावन भायर येवंक. 2 जाणांनी राग उणें जावंक. 13 जाणांनी हांकां पांयांक बॉल मेळोवंक. आनी एकल्यान डेकोरेशन डोनेशन्स मेळोवंक. आनी प्रत्येक तेसावां खातीर आमी मागणें विचारलेलें आसा. तर ह्या सर्व तेसां बसत मागता आसतना आमची तेसां आमी उगडास्त हाडया. सांत अंतोनी मुखांतर ह्या सर्वांक समर्पीत आसतना आमची तेसां तशें मुखार आमी दवरया.
मागणे वर्त्या सांत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवी मोहन सुख अनवारा देऊन सरांनी सर्व तरांच्या वशा पिडाताव तुझे मरिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा ऊस संबळ दर्यो थंड जातात बंदिवानाच्यो संकल्यो तुटून पडतात तोंडे उठून चलतात कुरडे फळयतात केपे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर्व तांकां मेळटा तुझे वरवीं आपाय ग्राचरण पयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय सर्व पातयेणी तुजे दवन तुझी कुमक आमी मागताव इतल्या व्हड्या आशेन आमी मागताव ते सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन. सांत अंतोनीक तेरा नामान आनंद भरीत सांत अंतोनी मोरयेच्या संरक्षणा काल जल्मून 5 वर्सां प्रायेरस तुझें अंकुरपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान फत्रा कुरीस रोमोनो देवसराक तुवें धांवडयलोय जोड दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमचे भगवंत मोरयेचें आनी घटाय बळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मनांचेर सैत व्हरूंक नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो Begitu beritahu semuanya popia katimnya tikar atanim samurna sewli ramin. आनंद भरीत संता संवसाराच्यो ताळण्यो आनी पास सुकोवचे खातीर वडपण ग्रेस्काय आनी दादोसकाय तिरस्कार कन्न सांत आगोस्तिनीच्या वडदेन तो रेगलोय सांता पातकाच्या ओश्याच्या संवसाराचो कोरो कांटोळो आमकां जोड दी नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो Begitu beritahu semuanya popia katimnya tikar atanim samurna sewli ramin. आनंद भरीत संता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या त्रेगान सांप्रासकाच्या वडदीन तो रिगलो हे सांता प्राजितसो आनी दंडवणेचो मोग आमकां जोड दी नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो Begitu beritahu semuanya popia katimnya tikar atanim samurna sewli ramin. आनंद भरीत संता तुजी संतिकाय आनी संतीपण देवानच परगटीसर वडलेन तुवायेन संवसारा मुखार लिपोंक तूं पेसडलोय लेन तुवायेचो वडशे गण आदारूंक आमकां करपा जोड दी नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो Begitu beritahu semuanya popia katimnya tikar atanim samurna sewli ramin. आनंद भरीत संता आपले उतर परगटच्या कामाक देवान तुका विंचून काडलो बसांचेर देणे आनी आजपाची पदवी तुका दिली देवाचे उतर उर्बेन आयकून तसो फोड काडूंक आमकां करपा जोड दी नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो Begitu beritahu semuanya popia katimnya tikar atanim samurna sewli ramin. आनंद भरीत संता देवाचो वर्तो मोग केल्ले वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातांत घेवंक तूं फावो जालोय वडावो गान आनी आत्रे गान कुमगारांत ताका सेवंक आमकां करपा जोड दी नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू Begitu beritahu semuanya popia katimnya tikar atanim samurna sewli ramin. आनंद भरीत संता पवित्र युकरिस्ताक एका मनसाती करना नमस्कार करूंक लावन कुमगारांत स्वामी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हणून तुवें रुजू केलें जिव्या भावार्थान पवित्र युकरिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां करपा जोड दी नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू Begitu beritahu semuanya popia katimnya tikar atanim samurna sewli ramin. आनंद भरीत संता मनशांनी देवाचे उतर आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्याच्या मासल्यांक लागीं आपोवन तुवें शर्माव सांगलोय मनान आनी काळजान देवाच्या संताक परिपूर्ण काळजांक आमकां करपा जोड दी नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू Begitu beritahu semuanya popia katimnya tikar atanim samurna sewli ramin. आनंद भरीत संता निराप्रदेच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळशाक उलोवंक लावन ताच्या आवयचो मान तुवें राखलोय कश्टाक मन सोंसणिकायेन सोंसूंक आनी आत्म्याचें नितळपण
कथा वेण सांबाळूंक आमकां करपा जोड दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. Begitu Maria Tavasmena Popia Kativanetika Atanim Samarnas Amen. आनंद बरीत संता पाद्वा शहरान शर्मा सांगून आसतनाच आजपानी लिस्बनांत पावोन तुझ्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय. आत्मान केल्ल्यांक बोगसूंक आनी दुस्मानांचो पासून मोग करूंक आमकां करपा जोड दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. Begitu Maria Tavasmena Popia Kativanetika Atanim Samarnas Amen. आनंद बरीत संता तुझ्या मागण्या आनी सर्गा वयले जाणवाय वरवीं सबार हेरेजांक आनी पातग्यांक बऱ्या वाटेक तुवें परतिलें. सगळ्या काळजान देवा थंय परतून आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां करपा जोड दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. Begitu Maria Tavasmena Popia Kativanetika Atanim Samarnas Amen. आनंद बरीत संता तुझ्या तारोका बरी सगळी जिणी आत्मे बचाव करूंक तूं वावरलोय. निमाण उस्वास सोडटाना तुवें पळयल्ले बरीच आमी जेजूक पळयोंक आनी तुजे संगता सस्ताचे सुख बगूंक आमकां फावो कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. Begitu Maria Tavasmena Popia Kativanetika Atanim Samarnas Amen. आनंद बरीत संता देवान तुका दिला वर्तें देणे आश्चर्यांचे आनी तुका उलो मारतल्यांक तूं सदांच पावताय. इतल्या व्हडा आत्रेगान हांव मागतां ते म्हज्या आत्म्याक बरें जाल्यार जेजू कडचें मरिये मारिफात म्हाका जोड दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. Begitu Maria Tavasmena Popia Kativanetika Atanim Samarnas Amen. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक Sadita Satani Sudan Sarvata Amen. पापसे बचा त्या समा बसत आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम कायम तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संसारान जावं. Amso disporto graça samkati anem chesuk leliam bukshita tisham chipat ka bugos anem ka talek pudun dinaka punvaitat kayam ka nivar. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. Begitu Maria Tavasmena Popia Kativanetika Atanim Samarnas Amen. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. Begitu Maria Tavasmena Popia Kativanetika Atanim Samarnas Amen. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. Begitu Maria Tavasmena Popia Kativanetika Atanim Samarnas Amen. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक Sadita Satani Sudan Sarvata Amen. सर्व पदवीधरांनी सदां जिवच्या देवा भगवंतांतोनीक तुवें तुजे परशेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर्व अनवरांतलें सुटशें आनी सर्व आमच्या परकवण्यांनी तुजी ससाय आमी बगीशे आमकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सोम्या मारिफात. Amen. Sant'Antoni Bhakta Ogla Ani Mantuka Kurpa Magondi Amka Vignasadi Naka Sant'Anton Bapa Magtao Besa Supol Koru Mogamisa Devachi Kushik Ami Kalzata Tujhe Sugi Deva Harsung Adar Magta Sant'Antoni Bhakta Ogla Pani
मान तुका कृपा मागून दी आमकां विघ्नां सांडी नाका. जुबलेवाचे मागणे. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुत्र जेसू ख्रिस्त आमच्या भावाते तुवे आमकां दिलेलो भावार्थ आणि पवित्रात्म्याद्वारे आमच्या काळजान जालेलो सेवेचो दिवो. तुझ्या सर्गीच्या रसाच्या येण्याक आमचो भगी यात्रे परत जागृत करूंक तुझी कृपा आमकां दाखा नासतना सुवार्थेचे बी पोषण करतली जावं रूपांतर करूंक एक नवो सर्ग आणि एक नवी पृथ्वी असंच आमच्या खंडित भरवशान मनुष्यकुळ आणि सगळ्या सृष्टीते ते बी रूपांतर हाडू. तेन्ना वाईटाची सकत पुर्ती नासतली तुझी महिमा सस्नाक पसरतली. जुबलेवाची कृपा भरवशाची यात्रिका जावन आसा आमचे ते सर्गीच्या दिव्यातशी अतिरेक नवो करूंक तीच कृपा सगळ्या पृथ्वीर आमच्या सुरवंदराचो आनंद आणि समाधान पसारूंक सस्नाक आशीर्वादी जाल्या आमच्या देवा. तुका सदां काल महिमा आणि होगलाभ जावं. मोगाळ पुत्रास अवकार मोरी आशीर्वाद दे आमकां. भगीन कुसाचे कुरवे नेहर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.